Okay, bye, Katie. Bapaचे, पुताचे, पवित्र Chunavi. Amen. देव बरी सांज जावन येता सगळ्या भाव भयणां भोसरींचे बाप्पा मुगळा जेजू पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता देन वाचता आनी वाकाणटा खेरीत भाशेन आमकां आनीक एक जुलायाचो म्हयनो फावो केलो आनी हो सोबीत दीस उजवाडा हाडल्या खातीर ह्या दिसाक तुवें आमकां राखली आनी सांबाळ्ळी त्या खातीर तुका दिन वाचता बापा तुवेंनूच म्हणलां जंय तुज्या नांवान दोगां तिगां एकठांय येतात थंय तूं हाजीर आसता बापा तर मोगळा बापा आमी सगळीं भाव भयणां त्या सांजेच्या वेळार ह्या झुमाचेर देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जाल्यात बापा तुका दिन वाचता आनी वाकाणटा ह्या सगळ्या जमा जाल्ल्या भाव भयणां पासत हे पवित्र आत्म्या आमच्या सांगाता राव आनी आमकां तुजे कुदपेन भर हे वेळार हांव आमच्या भावाक ब्रदर विन्सेंटाक तुज्या हातान घालता जो आमकां दर दिसा वेळ काडून आमच्या ग्रुपान दिसपटे देवाचे उतराची समजणी दिवंक वावुरता तशेंच दर बुधवाराक तो आमचे मदें हाजीर आसता बापा ताका तुज्या पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन भर आनी ताचे शिकोवणे उद्देशी आमकां जायतें शिकोवंक मेळटा ते आमी आमचे भितर अणभवूं आनी ते दुसऱ्याक फाटयतली मनशां कर म्हूण तुजो आदार मागता हे हांव मागता त्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन 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 वाव केटी बरे मागणे केले बाये थँक्यू सिस्टर बाये ओलिशिया यू आर देयर बाबा कोरोना प्रेयर करूया बाबा Yes, teacher. कर बाबा स्क्रीन रनिंग सुकर कोरोना व्हायरसाक नाकातेले शिरापतेले मागणे आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू दोनिया तुवें म्हणलाय आमच्या त्या दोंगराक सांगूं येता उठ आनी दोरयान पड जेजूच्या नांवान हांव कोरोना व्हायरसाक शिरापता त्या जोराक त्या खोखलेक शिरापता सगळ्या लक्षणाक शिरापता आनी जे भाशेन जेजू तुवें त्या अंजिराच्या झाडाक शिरापले आनी ते मरून गेले तेच भाशेन भावार्थान जशें हांव जेजूच्या नांवान शिरापता हे देंवचाराचें काम आतांच मरून वेता जेजूच्या नांवान आनी ह्या कुडींतलें भायर घालता वच आनी दोरयान पड जो देवान तुका रोचला आनी तूं केन्नाच परत म्हज्या जिवितांत येवचो ना हांव दुबाव दवरिनासतना पूण काळजांत हांव सत मानता की जें कितें हांव उलयलां तें खऱ्यांनीच म्हज्या जिवितांत घडोवन येता तें घडोवन आयलें आनी हांव उलयलां तें म्हाका मेळ्ळें तर ही जावन आसा म्हज्या भावार्थाची उगाणी जेजूच्या नांवान हो व्हायरस ही लक्षणां पूण ही पिडा मुळासान मरून गेली आनी म्हजी आख्खी कूड दर एक सांदो एकदम बरे तरेन वावर करता जेजूच्या जिविता वरवीं म्हजी आख्खीच कूड नवी जाली आसा आनी म्हाका लांब बरें भलायकेचें माखलेलें पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत फावो जाला मरनाक म्हज्या वयर कसलोच अधिकार ना मरना तुका हांव नाकारता आनी शिरापता जेजूच्या नांवान आनी पुर्णपेकोणी हांव मानून घेता आनी स्विकारता जेजूच्या नांवान आमेन आमेन आनी आमेन आमेन Amen. 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 Praise God. Thank you, Alicia. Bye, Jelena. Tu recap kotani. Yes, sister. All right. Chal, commence koriya. Argan Abba Bappa, Argan tuka Jesu, Argan Povitra Atmya.
Last Wednesday, Brother Vincent bore मोलादीक आमकां शिकोवन दिली. Ephesians 2:1-8 ह्या स्क्रिप्चर घेऊन ती शिकोवन दिली. देवाचें उतर सांगता, आदावाच्या पातकाक लागून आमचें आत्मीक मरण जाल्लें आसलें. जाल्लें आसा. जेन्ना आमी जल्मात येता तेन्ना अपराधाक आनी पातकाक लागून मेलोलीं आसता. 2 Corinthians 5:17 सांगता, जो कोण जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आसता ती एक नवी रोचना जाता. जेजू आमचो सोरवंडार दोनी म्हूण आमी मानून घेतात, सोत मानतात, तेन्ना आमी नवी रोचना जाता. एक ल्हान भुरग्याक ज्या तरेन एक बोडी घेवन धमकावन भिरांत दितात, तशी आमी जेजू येवचे पयलीं ल्हान भुरग्या सारकीं आसलीं. तांकां मोइजेसाचो कायदो आसलो. पवित्र आत्मो मनशा भितर नासलो. कायदे पाळना जाल्यार तांकां शिक्षा फावो आसली. पूण आमी नव्या कराराचीं भुरगीं. आमकां कायदो ना. जेजू आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण आमी मानलो, समजुणी मेवला तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां त्या देवाचें उतर खोळीत कोत्ता. आमकां पातकांतलें जिवीत बदलूंक आनी जेजूचें बरें जिवीत जिवंक आदार करता. देवाचे दयाळायेन आमी आमच्या भावार्था उद्देशी आमकां सोडवण फावो जाता. टीचर आपल्या स्टुडंटाक 2 मार्क्साक लागून फेल जाल्यार 2 एक्स्ट्रा मार्क्स दिवन पास करता, दयाळाय दाखयता. पूण तीच टीचर 98 out of 100 पडल्यार भुरग्याक 2 मार्क्स दिवन 100 करना, तो पास जाला, ताका दयाळ्याची गरज ना. सगळो लोक फेल जावन येता. देखून आमकां गरज देवाच्या दयाळायेची. आमकां ल्हान सावन शिकवण दिला. आमी बरीं मनशां 98 मार्क्स मेळयलीं म्हूण, पूण आमी पातकी. आमकां देवाच्या दयाळायेची गरज. ज्या तरेन रेंव आनी शिमीट मिक्स करता तशें देवाच्या दयाळाय आनी आमचो भावार्थान आमकां सोडवण मेळटा. जेजू आमचे पासत मेला आनी आमकां दयाळाय दाखयला. ती दयाळाय फावो जावपाक म्हाका भावार्थ जाय. भावार्थ ना जाल्यार फायदो ना. मीठ, सॉल्ट, तातूंत सोडियम आनी क्लोरायड आसता. पूण सोडियम व क्लोरायड एकूच जेवणाक घातल्यार तें पॉयझन जाता. पूण दोनी केमिकल सोडियम क्लोरायड एक जाता, सॉल्ट जातात आनी जेवणाक रूच हाडटा. जेन्ना आमचो भावार्थ आनी जेजूचें उतर म्हळ्यार देवाची कृपा दयाळाय एक जाता तेन्ना आमकां सोडवण फावो जाता. 1 Peter 2:24 सांगता, जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या. जेजू आमची पिडा, पातकां, कोश्ट, लॉज, शिराप आपणाचे घेवन कुर्सार मेलो. ती जावन आसा देवाची दयाळाय. जेन्ना ती समजणी म्हाका फावो जाता, हांव भावार्थ दवरतां. तेन्ना हांव जेजूक आर्गां वाखाणणी दितां. तेन्ना देवाची दयाळाय आनी म्हज्या भावार्था वरवीं जें देवान घडलां तें म्हाका फावो जाता. लूक 6:38 म्हणटा, दियात आनी तुमकांय देव दितलो. जेन्ना आमी दान दिता तेन्ना देवाचें उतर बी त्या मनशाक दिवपाक चड गरजेचें. चड गरज त्या मनशाक जेजू दिवपाक न्हय म्हाका वाखाणणी मेळपाक, पूण तांकां शिकोवन दिवपाक जाय. देव तांकां सगळें दिता. देवाक वाखाणपाक जाय. जेन्ना आमी तांकां जेजूच्या उतराची सोजमणी दिता तेन्ना तांकां जेजूचे पाटलादार करता. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी करुया. तेन्ना आमकां देवाचें सगळें बरें फावो जाता. जी दयाळाय आपणायतान जैतिवंत जिवीत जियेता आनी तें दुसऱ्यांक दिवंक पावता आनी तांकांय जैतिवंत जिवीत जिवन भोगूंक आदार करता. देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत रिगूंक, रावूंक आनी जियोंक गरजेचें. आमेन. Amen. Amen. Perfect. Beautiful. Very beautiful. Praise Yes. God. Thank you, brother. Praise Thank you, God. sister. Awesome. Praise God.
Praise Brother, God. now she is everyone's teacher. She is going to be guiding everyone for the recap. Praise God. Jesu Praise Karga. God. God. Thank you, Jelena. Deo baren kurum baba. Yo bare kuru. Yes. Praise God. Testimony, Praise God. Thank Konali? you, brother. Thank you, sister. Praise God. Praise God. Brother, आमगेली एक instant testimony हा Fatima and हांव. आता आम्ही tongues and pray कोत्ता तेन्ना Fatima गेले internet was off, Wi-Fi गेले. So Praise God. she was using the data. सांग रे बाबा Fatima. ओय मुगे न्हू एका 6 o'clock देखून आसलोले इंटरनेट मागीर हांव न्हांवन येता म्हणल्यार इंटरनेटून वायफाय हांव म्हाका हें जालें म्हणजे टांग्स एंड प्रे करपा आसली आनी म्हाका मेळपाना म्हण मागीर मुगे मोबायल डेटा ते केन्ना म्हाका भितर रेंजू मेळना म्हणटरी हांवें ते वायफाय घायलेले आनी हांव केन्ना रिचार्जूय करना मोबायल डेटा केन्ना रिचार्ज करना कित्याक ते रेंजू मेळना न्हू सो बेश्टे पयशे कित्याक वेस्ट काय म्हण हांव केन्ना रिचार्जूय करना जालें म्हळ्यार म्हाका ते एक 1 GB फ्री मेळटाली एका 3 म्हयन्या पॅक घाल जाल्यार म्हाका थोडे इंटरनेट फ्री मेळटाले सो आतां म्हणल्यार हांव तें ट्राय करतलें चोयल्यार तें मुगेलें सिग्नल म्हाका मेळ्ळें सो चलतालें म्हणल्यार मोदें ऑफ ऑन तेश जातालें मागीर एका टंग्स एंड प्रे करता तेदो देखून मुगे इंटरनेट ना सो ते मोबायल डेटाचेर हांव ते टंग्स एंड प्रे केले आनी मागीर जेन्ना प्रे कोन्न काबार जालें तेन्ना हांवें जस्ट चॅक केलें जाल्यार चोयल्यार इंटरनेट येयलें कित्याक लॅपटॉप ऑन करून दवरलेलो चोवपा इंटरनेट येयल ना ते सो इन्स्टंटली हांवें चोयलें की इंटरनेट येयलें म्हणून सो आय वाज लायक सो हॅपी सो आतां वायफाय चलता Yeah. अरे Amen. आणि Praise God. Praise आम्ही God. ब्लॉकेज कॅन्सल केली ब्रदर. ओय ओय सिस्टर ओय सगळी agree. ब्लॉक्स येती ओय Praise सारकें God. Argan tuka Praise Jesu. Argan Soumya, Argan And I Soumya. could do Argan oh tuka आणि Jesu. टंग्स एंड प्रे करपा म्हाका मेळ्ळें म्हणटरी हांव देवा आर्क दिता कित्याक Praise God. रेंज आसोंकू ना वयता येताली हांव कनेक्ट डिस्कनेक्ट जातालें बट थ्रू आउट द प्रेइंग टंग्स एंड प्रे कोते तेन्ना मुगे इंटरनेट उरलें मोबायलाचें आनी मागीर ते वायफाय रिस्टोर जालें सो लायक आय एम सो हॅपी एंड प्रेज गॉड All glory to God. All Praise glory to God. God. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Thank you, Amen. Praise Thank you, Amen. Fatima. आणि Yes, कोणागे sister. testimony हा बाबा? Any more testimonies? Sister, एक हांवूय दिता टांग्साचे. हॅलो. वय सांग बाबा. या go ahead. Thank Sister Maria sir. मंडे हांव माझे सेकंड डोस वॅक्सिनेशन घेवन गेली थिंगा खूप क्राउड आसलो मागीर हांव त्या क्राउड पळोवन हांवें म्हटलें जीजस ऑल दीस क्राउड इज स्टील वी आर गोइंग टू वॅक्सिनेट विथ युअर प्रेशर ब्लड सो कोणाकूच कांय इफेक्ट सायड इफेक्ट जावंक नाका मागीर सिस्टर एक जालें सडनली कंप्युटर बंद पडलो ओके एक चेडूं म्हाका यंग चेडूं शी इज हिंदू एंड 20 years old मागीर ते म्हणूंक लागले म्हाका तूं जाणाय कंप्युटर बंद जालो हांवें सांगलें भियेनाका हांव प्रे करतली तर तेणें स्मायल दिलो म्हाका आनी हांवें म्हज्या घोवाक कुशीन आहलो मतलब थर्ड चॅरान आहलो म्हाका दुसरे लँग्वेजीन म्हणोंक जायना तर हांवें ताका कोंकणी सांगलें आमी चल जिमे वील गो इन टांग आमी टांगान कॉमर्स केलें नो सिस्टर नॉट इवन 5 minutes 3 minutes कंप्युटर चालू जालो Wow. मागीर ताका म्हटलें आंटी म्हणलो कंप्युटर चालू जाला आनी देखा ना आपणे देखा ना हाँ आंटी बाजून ना सॉरी मागीर ते म्हणटा आपणाक न्हू बें दिसता हांवें सांगलें कित्याक न्हू आतां सायड इफेक्ट बद्दल ना कांय भियेना कांय आनी हांव डिडंट रियलायज दॅट शी वॉज हिंदू एंड अननोन बट हांवें ताकाच म्हणलें I'm straight तुवें म्हणोंक जाय I'm strong, I'm healthy, I'm powerful, I'm anointed, I shield with the precious blood of Jesus. Then Maka realized that she is Hindu and I'm giving the word of God. But no, she gave me sweet smile. And she said yes. She agreed with that. Then she went and came after vaccination. She gave me sweet smile. And that means God, I know I was guided by the Holy Spirit. Praise God. Yes, praise God. You sowed the seed. Yes. I sown the seed. Praise God. Praise God. Argan tuka Jesu. Argan tuka Jesu. Bori testimony. Okay, any more testimonies? Comments Korea teaching? No problem. All Baba, over to you, Baba.
Praise God. Praise God. Praise God, hallelujah. Praise God. तर भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक हांव देव बरी सांज म्हणटा. देव बरी आयज हांव सांग. तुमची सगल्यांची गोवायकी आयकतालो की जेजून आमच्या जिवितांत कितें केलां. आमची सिस्टर फातिमा म्हणटाली की इंटरनेट कॉमर्स जालें काम करपाक. आणि आमची सिस्टर मारिया फ्रॉम अहमदाबाद ती म्हणाली रिगार्डिंग द वॅक्सिनेशन क्राउड आसून कितें तिका देवान केलें. आनी आमी जेन्ना ही गोवायकी आयकता आमकां समजता की देवा तुवें सगळें बरें केलें ह्या भाव भयणांच्या जिवितांत. म्हजें कितें म्हजो टायम केन्ना जातलो. हांव येता देवाचें उतर आयकता, हांव देवाचें उतर वाचतां, तेंचे व्हिडिओचेर येता, सगळी शिकोवण हांव कोत्तां, सगळें आयकतां. पूण आजून पासून म्हज्या जिवितांत हे सगल्यो घडण्यो घडोवंक ना. हांव आजुनूय पळयतां की म्हाका जाय म्हज्या भुरग्यांक तें जॉब जाय, म्हज्या जिवितांत कितें मिलाक जाय म्हाका. आमी हें चिंता वय की ना. कितलीं जाणां हांगा आहात की चिंतात की म्हज्या जिवितांत कितें ना कितें बरें जावंक जाय तें. आमी सगळीं जाय, आमकां सगळ्यांकूच जाय वय की ना. आनी भाव भयणीनो हो देव जो आमचो आसा सर्गीचो बाप, जेन्ना आमी लास्ट वेनसडे आमी शिकलां की जेन्ना आमी नोय रोचना जाता, खरेंच आमी जेजूक आमचो समेत दोनयान आमचो देव म्हूण मानता, तेन्ना कितें घडटा. आतां आमी एक नोय रोचना जाता. वी बिकम अ न्यू क्रिएशन. आनी न्यू क्रिएशन जाल्या म्हणून आमी एक नोय रोचना जाल्या म्हणून आतां आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता देव आमकां जें जेजून घडोवन हाडलां, जें सगळें सोंपल्लां खुर्सार, तें आमकां फावो जाता. पूण तें फावो जावच्या पासत गरज आमकां भावार्थान चलपाक. आमी शिकल्या आयज जेन्ना आमची सिस्टर हें आतां जलीला रिकॅप कोत्ताली, ती म्हणटाली जें देवान केलां तें जावन आसा देवाची कृपा, देवाची व्हॉट इज दॅट वर्ड, दयाळाय. आनी आमचो रिस्पॉन्स आमी जे कोत्ता तें जावन आसा आमचो भावार्थ. पूण आमचो भावार्थ ना जाल्यार आमी फकत मागणें कोत्ता पण भावार्थान मागणें कोत्ना जाल्यार आमकां कसलो फायदो जातलो. हांव तुमकां सगळ्यांक विचारता, आमी फकत मागणें केले, आमी प्रेइंग इन टंग्स केले, खूब मागणें केले, खूब तेर्स केले, खूब नोयनां केलीं, आमकां कितें फायदो जातलो ना. केन्ना फायदो जातलो. faith भावार्थ. व्हेरी गुड. आमकां जाय भावार्थ. आनी आयज जेन्ना तुमी तुमची गोवायकी दिताल्यात, हांवें पयस आत्मा म्हणूंक लागलो ह्या टॉपिकाचेर आयज आमची शिकोवण करुया. तर आयज आमी जाकोबाचो पयलो विस्वर वड 22 ते 25 पर्यंत आमी शिकोया. जाकोबाचो पयलो विस्वर वड 22 ते सुमार 25-26 पर्यंत आमी आयज आमची शिकोवण करुया. तर कॅन वी गो टू जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22. जाकोबाचो पयलो विस्वर. जाकोब बाबा मातसो वयर सकला गेलो हितून वयर जाकोब येस. जाकोबाचो पयलो विस्वर वड 22 आमी कॉमेंस करुया. वड 22. कोणाक वाचूंक जाता जाल्यार मातशें वाचात, कित्याक म्हणजे वाचपाचें मातशें स्मूथ ना. देवाचे उतर फकत आयकून तुमकां फोटोवंक नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. देवाचे उतर. ओके सिस्टर, आमी कितें करुया, पयले 22 ते 25 पर्यंत वाचया
तेजे उपरांत वोड घेवन आमी शिकोया. वाच 22 कमेंट्स कर, नो प्रॉब्लेम. देवाची उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवंक नाकात, पूण देवाची उतरां पोरबोणे चलात. जी कोण उतर आयकतात पूण ते पाळिनात, ती आपलेच तोंड एका आरशांत पळयतल्या मनशा सारकें. तांणी आपणाकूच बरे भाशेन पळयली, मागीर ती गेली आनी आपणाचे सारके कसले आसले ते विसरली. पूण स्वताची संपूर्ण समर्थ नियाळतात आनी तिका तीर मारतात, आनी आयकून विसर घालिनासतना आपले पोरण्यांनी ती पाळटात. तो आपूण करता ते वरवीं भाग्यवान जातलो. आमेन. आमेन, आमेन, आमेन. आमेन. बरें, आतां आमी या 22 वडीं परतून या आनी 22 वड कितें म्हणटा आमकां? देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोय नाकात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोय नाकात. म्हणजे आमच्यान आमकां फटोवंक जाता? ना, ना. आमी फटोवंक जाता पूण देवाक फटोवंक जायना. Yes. आमच्यान आमकां फटोवंक जाता? वय. केन्ना आमी आमकांच फटयतात? केन्ना आमी आमकांच फटयतात? देवाचें उतर आयकतात पूण पाळिनात तेन्ना. एक्झॅक्टली. थँक यू ब्रदर, थँक यू. जेन्ना आमी Wow, फकत brother, देवाचें thank उतर आयकता, भाव भयणीनो, हांव तुमकां म्हजी खबर सांगता. तुमची खबर सांगिना, हांव म्हजीच सांगता. हांव देवाच्या ह्या उतराची सजमणी म्हाका मेळच्या पयलीं म्हाका दिसता खूब रितीरांक गेला, खूब रितीरांक. जेन्ना पाद्री येतालो रितीर करपाक 3-4 दीस एक सुमानाचो, हांव थिंचर आसतालो आनी तेन्ना एडवर्टिजमेंट आसतालो. आनी एडवर्टिजमेंट कितें म्हणटालो? एडवर्टिजमेंट म्हणटालो हे जे रितीर आसतलो थिंचर खूब पेकोणी आसतली. थिंचर ब्लेसड सॅक्रमेंट एक्सपोज जातलो आनी जेन्ना देवाचें उतर पुरगोट जातलें तेन्ना पाद्री एक्सपोज करतलो आनी थंयसर खूब पेकोणी जातले. फादर आगुस्तीन, फादर खूब पाद्री पोटाचे आयले. हांव बारेन आसतलो तेन्ना. पाद्री बारेन येयले. फादर आगुस्तीन, फादर खूब आनी फादर वो आमचो कोण हांगासरलो एक गोंयचो फादर आसलो, शोले आसतलो. फादर कोण? फादर साल्वादोर. करेक्ट. फादर साल्वादोर फ्रांस पाटी बारेन येयल्लो. फादर आगुस्तीन येयल्लो. खूब पाद्री. फादर कार्ल श्मिट कॅनडांतल्यान येयल्लो. म्हणटोच फादर खूब. आनी जेन्ना हांव रितीराक वेतालो, तुमकां म्हजी खबर सांगता, तुमची सांगना. जेन्ना हांव रितीराक वेतालो, हांव आतां सद्दां वेता, देवाचें उतर आयकता आनी हांव नोटबूक कांय बरोय नासलो, कसलेंच बरोय नासलो, हांव फकत आयकतालो. आनी जेन्ना रितीर जातालो त्या दिसा म्हाका दिसतालें हांव आतां म्हजे जीव सगळें म्हजें जिवीत म्हजें आहा तें हांव बदलतलो आनी हांव खरेंच ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतलो. पूण कितें घडटालें? 7-8 दीस जातकूच रितीराचे हांव विसरतालो. पयल्या जेन्ना रितीर चलतालो तेन्ना हांव म्हणटालो बाबा हांव आतां करतलो कितें? हांव देवाचें उतर आयकतलो, हांव देवाचें उतर वाचतलो, तें हांव शिकतलो, तें पाळटलो. पूण फकत आयकतालो. पूण आयचें आयकलें, फाल्यां आनी कितें आयकलें, तिसऱ्या दिसा आनी कितें आयकलें. 5 दीस जाले रितीर काबार जालो. जे पयल्या दिसा सांगलेलें तें म्हज्या मनांतलें गेलें. 8 दीस जाता म्हणसर जें हांवें रितीराक आयकल्लें तें म्हज्या मनांतल्यान, म्हज्या काळजांतल्यान सगळें गेलें, वाऱ्यान गेलें. आनी आतां म्हजें जिवीत जें हांव पयलें जियेतालो तेच भाशेन जालें. पूण हांव रितीराक गेल्लो, हांवें सगळें पळयलें, मिलाग्री पळयल्यो, बरी शिकोवन आयकली. पूण जें करूंक जाय आसलें तें हांवें करूंक ना, हांवें तें उतर पाळूंक ना. तर हांवें कितें केलें? हांवें म्हाकाच
फटयलो फटयलो आणि म्हाकाच फटयलो. इंग्लिशीन म्हणटा आय डिसीव्ड माय सेल्फ. पूण म्हाका हांव नको. वर्साच्या वर्सान केन्ना 3-4 पावटी रितीराक वेतालो, आयकतालो देवाचें उतर, रितीराक वेतालो, पूण केन्नाच बरोवन ते कितें शिकोवन ते हांवें डिसिजन घेवंक ना की आयज ताण हें उतर पाळटलो म्हणून, हें कोत्तलो म्हणून, हें म्हजें जिवीत कोत्तलो म्हणून. आनी कितें घडलें? सुमार 40 आनी 5 वर्सां जालीं आनी हांव केन्नाच हें देवाचें उतर आयकोंक ना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ही जाकोबाचो पयलो विस्वोर आमी वाचता, 22वी वड, तो म्हणटा देवाचें उतर आयकून तुमकां फटोय नाकात. म्हणजे आमकांच फटोवंक जाता. तुमी आतां हें देवाचें उतर बुधवाराच्या बुधवारा आमची सिस्टर मारिया सगळें अरेंज केलां. तुमी सगळीं मोगान येतात हें देवाचें उतर आयकोपाक. आमच्या सिस्टर जेलिना नायट्स ते एक रिकॅप केलें जे आमी कालच्या बुधवारा दीस शिकलेले ते तिणें पोत्तून बरे भाशेन सांगलें. तुमी थोड्यांनी गोवायकी दिली. थोडी जाण तुमी आज बुधवाराच्या बुधवारा तुमी हें देवाचें उतर आयकता. पूण भाव भयणीनो, हांव तुमकां एक प्रश्न विचारतां. तुमच्यान जबाब दिवपाची गरज ना हांगा. हांव तुमकां जबाब दिवपाक हो प्रश्न विचारना. पूण हांव तुमकां विचारतां, जेन्ना तुमी हें देवाचें उतर आयकतात, थोडी जाणां तुमी बरयतात, वय की ना? केन्ना तुमी कोणे नोट बरयतात. तेजे उपरांत हो व्हिडिओ आमी रेकॉर्ड करता. 15, 20, 25 वर्सां पयलीं कोण व्हिडिओ रेकॉर्ड करनासलो. तिचो कोण युट्यूब नासले, व्हॉट्सएप नासलो, फेसबुक नासले. पूण आतां आमी ह्या काळार आतां आमची टेक्नॉलॉजी इतली वाडल्या की आमच्या युट्यूबाचेर पळोवंक जाता, व्हॉट्सएपाचेर पळोवंक जाता. आतां व्हॉट्सएपाचेर आतां कितें पळोवंक जाय तें आमकां सजमना. सगळें मिस्टरात जालां. हे सगळें आमची कोडी, कालची कोडी, आयची कोडी, फाल्यांची कोडी सगळी जाल्यार मिक्स जाल्या. आनी आतां आमचे इतले आमच्या तकलेन आतां कितले भितर वता. थोडे कालचे, थोडे आयचे, थोडे भावार्थाचे, थोडे मिस्तुरात घालून आनी केन्ना आमचे सगळें आमच्या मनाचे सगळें हें जालां, गिरमिटेल जालां. वय की ना? जावंक ना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जेन्ना हांव देवाचें उतर नोको आसलो आनी हांव रितीराक वेतालो, बरें आसतालें. रितीराक वेतोकूच, रितीर काबार जातकूच तेजे उपरांत कितें जातालें? आतां आमचें सदांचें घोवसपण. तेर्स कोर, मिसाक वच, मातशें इल्लें मागणें कोर, नोवेनां कोर. पूण खरेंच देवाच्या उतराचेर म्हजी चोत्राय नासली. म्हाका देवाचें उतर सोजमणी नासली. वय आयकल्लें हांवें, पूण तें केन्नाच म्हज्या काळजांत धरूंक नासलें. आनी देखून फकत हांव देवाचें उतर आयकतालो, पूण केन्नाच तें उतर पाळी नासलो. आय नेवर डीड द वर्ड. आय वॉज ओन्ली अ हियरर. आनी आयचें उतर 22 वडीन आमकां जाकोबाच्या पयलो विस्वोर कितें म्हणटा? तो म्हणटा देवाचें उतर फकत तुमी आयकोनाकात, पूण देवाचें उतर तुमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कोरात म्हणटा. कित्याक तुमी कोरिना जाल्यार तुमी तुमकांच फटयतात. तुमी तुमकांच फटयतात. म्हणजे आतां तुमी आयज बुधवार दीस आयल्यां, वय आमी बुधवाराच्या बुधवारा आयकतात देवाचें उतर. केन्ना तुमी दिसपट्ट्या देवीच्यान आतां आमचें बरें ट्रान्सलेट जालां. आतां से एज यू मीन इट म्हणून आतां इंग्लिशीन जालां ट्रान्सलेट. आनी कोण तरी बरें कोत्ता तें बरें कोत्ता, एकदम बरें काम कोत्ता. पूण फकत तें आमी उतरां उलयलीं, पूण तें उतर कितें म्हणटा तें आमी करिना जाल्यार कसलो फायदो तो? हांव तुमकां विचारतां, कसलो फायदो तो? आमी खूब मागणे केले, तेर्स केले, 12 सुंकरार 13 ब्रेस्तार केले, इतली नोयनां केलीं, इतले बाती घाल्यो, मिसाक गेलो स्वता, देवाचें उतर वाचलें, कसलोच फायदो जावचो ना. पूण आमी फकत एक उतर धरलें आमच्या मनान, एकच उतर आमी आमच्या काळजांत धरलें आनी तें सद्दां केलें. तेन्ना तें उतर कोत्ता म्हणून आतां तें उतर आमकां मोलादीक जातलें, ताचो फायदो मेळटलो. आनी आतां आमी फकत आमीच फटोवची ना, पूण आमी आतां जें देवान त्या उतरान आमकां सांगलां तें उतर आमच्या जिवितांत पाळटले आमी. आनी ताचो फळ, ताचो फायदो आमच्या जिवितांत, आमच्या फॅमिलीन येतलो. वय की ना? वय ब्रदर. भाव भयणीनो, हांव आयज तुमकां ही 22वी वड कित्याक सांगता? कित्याक जाकोबाचो हो पयलो विस्वोर 22वा वड कितें म्हणटा?
वय आमी खूब मागणी करता, आमी खूब प्रेगादोरांक आयकता, हो प्रिचराक आयकता, त्या प्रिचराक आयकता, आमी खूब 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 लोकांकडे देवाचें उतर आयकता. पूण आमकां गरज फकत जेजूच्या उतराची. आमकां फकत गरज ते उतराची. आनी भाव भयणीनो, आयकात जें हांव तुमकां आतां सांगूंक सोदता तें. जेन्ना आमी नवी रोचना जाली, आयकात, बरोवन दवरात आनी तुमच्या मनान सदां जिवितांत दवरात. आमी जेन्ना एक नवी रोचना जाली, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ते कितें म्हणटा? तर म्हणटा, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरलो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानून घेतलो, जेन्ना आमी जेजूचेर आमचो भावार्थ दवरलो, तेन्ना कितें घडटा? वाचूया कितें जाता तें. कोरिंथकारांक दुसरी चीट वोड 5 वोड 7 17 2 Corinthians chapter 5 verse 17. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर ती एक नवी रोचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. म्हणटकूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रोचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. सगळेंच नवें कितर जालें? सगळेंच नवें कितर जालें? आमच्या जिवितांत. Spirit. In the spirit. इन द स्पिरिट. आमचो आत्मो नवो जालो. आमच्या जिवितांत कांयच नवें जावंक ना. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, आमी हांगा चुकता. आमच्या भयणी सोन्यान बरे बरे सांगलें, हिचो नवें जालें आमच्या आत्म्यान, आमच्या इन आवर स्पिरिट, आमच्या आत्म्यान. आमचो आत्मो नवो जाता, पूण आमचें जिवीत नवें जायना. आनी देखूनच आमची व्हडली चूक जाता. जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानून घेता, तेन्ना आमचो आत्मो, आवर स्पिरिट, आमचो आत्मो नवो जाता, पूण आमचें मन, आमची कूड तोहीच उरता. आयकतात तुमी? होय ब्रदर. हय ब्रदर. आयकात बरे भाशेन. आनी देखून आमी केन्नाय आमी देवाक शिंकता, आमी म्हणटा, हे जेजू जेजू जेजू, आमचें कांय जिवीत बदलोंक ना. कित्याक बदलोंक ना? कित्याक जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानून घेतलो, तेन्ना आमचो स्पिरिट, आमचो आत्मो नवो जालो. पूण आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, हे जे नवें आमच्या आत्म्यान जालें, ते आमच्या जिवितांत नवें जावंक जाय जाल्यार, आमचें मन नवें जावंक जाय जाल्यार, आमची कूड नवी जावंक जाय जाल्यार, आमकां पेकोणी फावो जावंक जाय जाल्यार, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या काजरी जिवीत सगळें बरें जावंक जाय जाल्यार, आतां आमी आमच्या मनाची नडसणणी करपाची गरज. मनाची नडसणणी खंय जातली? जेन्ना आमी देवाचें उतर घेतलें हांव, आनी देवाचें उतर घेवन आमी आमच्या मनाची नडसणणी करतले हांव, तेन्ना हे मन आनी आमचो आत्मो एक जाता आनी आमकां सगळें बरें देवाचें फावो जाता. आयकतात तुमी? आमी चुकता कित्याक? आमी समजता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमचें सगळें नवें जालां. ना, फकत आमचो आत्मो भितर, आनी तो जो बदलला तो आमकां कांय सजमना. पूण जेन्ना आमचो आत्मो नवो जाता, आमी नवी रोचना जाता, तेन्ना कितें घडटा? पळय जाणो आमी की एक नवी रोचना जाल्या म्हणून. कोण म्हाका सांगूंक शकता? या आमच्या क्लासीन आयज कोण म्हाका सांगूंक शकता जेन्ना आमी नवी रोचना, आमकां एक भूक लागता? कोण म्हाका सांगूंक शकता? दुसऱ्याचें बरेपण दुसऱ्याक कितें मदत जाय जाल्यार, म्हाजे पयलेंचे पळय चाली आहा, बॅड हॅबिट्स आहा, त्यो सोडल्यो जाल्यार. ना ब्रदर, तशें न्ही तें. ना तशें न्ही तें. हांव तुमकां फकत एक विचारूंक सोदतां, जेन्ना एक मनीस और एक बायल एक नवी रोचना जातात, केन्ना नवी रोचना जातात? वाचात 17 म्हणटकूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर ती एक नवी रोचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. जेन्ना आमी हे वाचता, आमकां हे उतराची सोजमण येना,
आमी सोजमता म्हणटकूच हांव क्रिस्ताच्या एकवटान आसा, कित्याक सगळे नोये जावना, कित्याक म्हजी मन मन तोहेच आसा. म्हाका राग येतालो जाल्यार अजुनूय राग येता. जेन्ना हांव गोरी आसली हांव गोरीच आसता, जेन्ना हांव लांब आसलो लांबूच आसता, जेन्ना हांव कोंकणी भाशेन उलोवंक म्हाका जातालें ताचे पयलीं हांव कोंकणी भाशेन उलयता, म्हाका इंग्लीश येना. कितें बदललें? फकत म्हजो आत्मो बदललो. माय स्पिरीट बिकेम ब्रँड न्यू. पूण आयकात बरे भाशेन, जेन्ना हांव एक नोय रोचना जाता, आयकात, जेन्ना एक भुरगो मटर्निटी वॉर्डान जल्मता, तो कितें घडटा? मटर्निटी वॉर्डान सगळीं भुरगीं जल्मतात, वय की ना? होय. आमी केन्ना जेजू भाशेन बेतलामा हाका शेडान जल्मल्या, आमी मटर्निटी वॉर्डान जल्मल्या, आजिलान ना तर खंयचर एक हॉस्पिटलान, वय की ना? देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एका मटर्निटी वॉर्डान जल्मता, आमी नको आमच्या मायन आमकां जोन दिलो त्या मटर्निटी वॉर्डान, तेन्ना जेन्ना भुरगें जल्मता ते कित्याक रडटा? एक भुरगें जेन्ना जल्मता, भुरगो जल्मता, ते कित्याक रडटा? कोण म्हाका सांगूंक सोदता? भूक लागता. तर कित्याक रडटा? Hungry. आपल्याक काय म्हणटा? भुकेक लागून रडटा. भुकेक लागून रडटा. व्हेरी गुड. तर आनी माय कितें करता? दूध दिता. भुरग्याक माय दूध दूध दिता. दिता, वय की ना? वय की ना? आतां माय थोकल्या, माय न्हिदोंक ना, पूण भुरग्याक सजमता, भुरगें आपलें रडटा. रातीक 3 रडटा, 12 रडटा, 3 रडटा, 5 रडटा, 7 रडटा. माय न्हीद पडोंक ना, पूण भुरगें रडटा आनी माय आपलें दूध दिता. तेच भाशेन जेन्ना एक भुरगें जल्मता, नोय जल्मता, त्या भुरग्याक जाय मायचें दूध, वय की ना? तेच भाशेन जेन्ना आमचो नो जोन जाता केन्ना? 17 वोट म्हणटा, म्हणटकूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा ती एक नवी रोचना जातात, म्हणजे तांचो आत्मो नो जाता, ते बॉर्न अगेन. तेन्ना तांकां एक भूक लागता, तांकां पिवंक जाय, सगळो वगत पिवंक जाय, खावंक जाय सगळो वगत. कितें जेवतात आनी कितें खातात ती? स्पिरिच्युअल फूड. स्पिरिच्युअल फूड कितें तर जेवण. स्पिरिच्युअल फूड कितें तर तें? वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर. आतां भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमचो दुसरो जोन जाता, जेन्ना आमी नोय रोचना जाता, आमी कोई जाणो की आमी नोय रोचना जाल्या म्हणून खरेंच आमी जाणो की आमी एक आमचो नो जोन जाला. आतां आमकां सदांच देवाचें उतर जाय, आमकां सदांच देवाचें उतर आयकोंक जाय, आमकां सदांच देवाचें उतरा प्रमाणे चलोंक जाय, आमकां तें उतर पाळूंक जाय. आनी तेन्नाच आमी जाणो की आमी खरेंच ही नोय रोचना जाल्यार आमचो दुसरो जोन जाला. आनी देखून जेजू म्हणटा, कोणाकूय देवाच्या राज्यान भितर सरोंक जाय जाल्यार तांकां जाय गरज 2 जल्माची. ज्या लोकांक ह्या संवसारान जेन्ना कोणूय संवसारान येता, ती खंयचोत्तान येतात? आपल्या मायच्या कुसव्यांतली येतात, वय की ना? होय. तेच भाशेन जेन्ना आमचो दुसरो जोन जाता, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानून घेता, तेन्ना आमचो दुसरो जोन जाता. वी बिकम बॉर्न अगेन. आतां आमी फकत आमच्या पाय मायची भुरगीं जायना, आमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं जाता. कित्याक जेजू आमचो सोमी आनी दोन जाता, जेजू आमच्या भितर जियेता, आनी आतां पवित्र आत्मो आमच्या भितर येता. आनी पवित्र आत्मो आमची कूड, पवित्र आत्मा आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदिर. भाव भयणीनो आयकात, हांव जें कितें सांगूंक सोदतां, पवित्र आत्मो आमकां आतां उतराची सजमणी दिता. कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो गुरुजी. हांव तुमचो गुरुजी न्ही, पाद्री तुमचो गुरुजी न्ही, कोणूय ब्रदर शिकयता तुमचो गुरुजी न्ही, कोणूय मनीस तुमचो गुरुजी न्ही. आमचो गुरुजी फकत एकूच आसा आनी ताचें नांव जेजू. पूण ताणें पवित्र आत्मो धाडला आनी पवित्र आत्मो आमकां त्या उतराची सजमणी दिता. पवित्र आत्मो ते आमकां सोंपें करता
आणि आता त्या पवित्र आत्म्या उदेशी ते उतर आमकां सोंपें जावन जेन्ना आमकां सोजमणी मेळटा आता आमी ते देवाचें उतर पाळपाक आमी तयार जाता ना तर आमी फकत Amen. आयकतले आमी फकत आमच्या कानाक घालतले सोजमणी मेळची ना आणि आमी केन्नाच देवाचें उतर पाळचे ना देखून भाव भयणीनो गरज आमकां ह्या उतराची सोजमणी मेळपाक आनी उतराची सोजमणी मेळपाक जाय आमकां एक नवी रचना जावपाक आमचो आत्मो नवो जावपाक जेन्ना आमचो आत्मो नवो जाता जेजूक आमचो सोमियान दोनी मानून तेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या भितर येता पवित्र आत्मो आमकां तें उतर सोंपें करता आतां ते उतराची सोजमणी मेळून आमी आतां तें उतर पाळपाक आमी फुडें सरता जेन्ना आमी उतर पाळटा दिसपट्ट्या जिवितान तेन्ना आमी आमकांच फटयना पूण तें उतर पाळून आमकां सगळे देवाचे आमच्या जिवितान आमकां फावो जाता आयकतात तुमी आयकतात तुमी भाव भयणीनो देखून आतां आमी पयलीं जाकोबाच्या 22 वडीन परतून वसया पयलो 20 वड 22 वड परतून वसया आमी तिचो तर भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता खूब लोक मिसाक वेता खूब लोक रितीराक वेता खूब लोक देवाचें उतर आयकता खूब लोक प्रिचींग आयकता पूण जाण भाव भयणीनो आमी खिंचोरूय वचोन कितल्या प्रेगादोराचे मागणे आयकूं कितल्या प्रेगादोरा कडेन आमी वचोन ताचें उतर आयकूं म्हणटा तें प्रिचींग आनी मिनिस्ट्री आनी कोणाचें आयकोन एक खरस आमकां खरस कितें एक नवी रचना जावपाक कित्याक जेन्ना आमी नवी रचना जाता तेन्नाच स्वर्गीचो बाप आमकां पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर जी येता पवित्र आत्मो आमचो गुरुजी जाता पवित्र आत्मो आमचो टीचर जाता आनी आतां पवित्र आत्मो आमकां हे देवाच्या उतराची सोजमणी दिवन तें उतर सोंपें करता ताका सोजमणी आमकां जेन्ना मेळटोच तेन्ना आमी तें उतर पाळटा हांव तुमकां एक एग्जांपल दिता आमच्या सगळ्यां कडेन एक स्मार्टफोन आसा वय की ना सगळ्या कडेन स्मार्टफोन हा 10-12 वर्सां पयलीं आमचे कडेन स्मार्टफोन नासलो म्हजे कडेन नासलो वय 10-12 वर्सां 20 वर्सां म्हणटो पूण 10-15 वर्सां पयलीं स्मार्टफोन नासलो तेन्ना आमचे कडेन धाकटुलो फोन आसलो फोन करपाक फोन घेवपाक तितलोच पूण जेन्ना स्मार्टफोन येयलो तेन्ना आमकां गरज आसली त्या मोबायल शिकपाक हो चलता तो फेसबूक मेळटा तो व्हॉट्सएप चलता तो इंस्टाग्राम चलता तो सगळे जे स्मार्टफोनाचेर आहा ती आमकां सोजमणी मेळपाची गरज आसली देखून आमी त्या प्ले स्टोरार वचोन ते डावनलोड करून जेन्ना आमकां त्या मोबायल कसो वापरूंक जाय तो ती सोजमणी मेळली आतां आमकां तो मोबायल फोन वापरपाक एकदम बरें लागता सोंपें जालां आमकां वय की ना आतां आमकां हो मोबायल फोन आमचो जो आमी यूज करता आतां सोंपो जाला आमकां आमच्या कडेन व्हॉट्सएप आहा आतां तुमी झुमाचेर आहा थोडी जाणां तुमी मोबायलाचेर तुमी झुमाचेर आसा इतले आमी एप्लिकेशन करूंक पावता कित्याक आतां त्या उतराची त्या मोबायल फोनाची आमकां सोजमणी आहा तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमकां सोजमणी मेळटा तेन्नाच आमी हो मोबायल फोन आमचो यूज करता आमी रातचो यूज करता सकाळीं उठ्ठकच पयलो फोना कडेन वेता कामाक वेताना तिचोय वाटेर फोन पळयता कामा कडेन वेताना परतून व्हॉट्सएपाचेर आमी पळयता कित्याक आतां आमकां ती सोजमणी आहा तो फोन वापरूंक जाय तो तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमकां त्या उतराची सोजमणी मेळटा आनी सोजमणी फकत पवित्र आत्म्या उदेशी मेळटा आतां आमी तें उतर पाळपाक आमकां सोंपें जाता कित्याक आमी जाणो तें खंय चलता म्हणून फकत म्हणलें जेजू तुज्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली हांव तुमकां आतां एक उदाहरण दिता समजा कोणाक रिपोर्ट मेळलो ओके कोणाक रिपोर्ट मेळलो की ताका खरेंच कसलो त्रास आसा डॉक्टरान सांगलें ताका कॅन्सर जाला म्हणून हें जालां तें जालां कोवीड जाला ओके आतां जेन्ना आमकां तो दोतोराचो रिपोर्ट मेळटा कोण आमकां सांगता रितीरा आरे बाबा देवाचें उतर म्हणटा पयली चीट पेद्रूची मागीर दुसरो 20 वड 24 कितें देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमची पेकोणी जाली जेजूच्या गायांनी पेकोणी जाली तो म्हणटा कितें जेजूच्या गायांनी पेकोणी जाली जेजूच्या गायांनी म्हाका दुख हा म्हजो रिपोर्ट दाखयता मागीर जेजूच्या गायांनी पेकोणी जाली बरें तूं म्हण रे बाबा म्हण जेजूच्या गायांनी तो म्हणटा पूण ताका सोजमणी ना ताका तो कसलो फायदो जातलो ताका कसलो फायदो जातलो
ना कांयच फायदो जावचो ना. तो देवाचें उतर म्हणटा पूण ताका कसली सजमणी ना, कित्याक जो ज्या मनशान ताका ती उतर दिलां ती सजमणी दिवंक ना. आनी तो आतां खरेंच एक नवी रोचना जावना. वय तो मिसाक वेता, तो इगोर्जेक वेता, तो नोयना कोत्ता, तेच कोत्ता, मागणे कोत्ता, पूण अजून एक नवी रोचना जावना. कित्याक ते जे घडलां खुर्सार, जे जेजू आमचे आपल्या रोगांत वारोयलां, ती सजमणी की जेजू खरेंच ताजो सोमी आनी दोनी म्हणून ती सजमणी अजून मेळोंक ना. आनी देखून कितें घडटा, आमी फकत धर्म कोत्ता, तेर्स कोत्ता, 12 सुंकरार 13 ब्रेस्तार कोत्ता, इतली नोयना कोत्ता, मिसाक वेता, हे मागणे ते मागणे, आनी कसलोच फायदो ना. पूण दुसऱ्या मनशाक उतराची सजमणी आहा, तो चड मागणे करना, तो फकत 2 मिनटां मागणे करता. अरे बाबा म्हणटा, जेजू तुज्या गायांनी पेकोणी जाली, जेन्ना तूं खुर्सार उमकातालोय तेन्ना सगळे तुवें म्हज्या कुडींतले जे त्रास आसले तुवें घेतले तुज्या कुडीर, आनी देखून हांव तुवें जे घडलाय म्हज्या पासत हांव ताचेर भावार्थ दवरतां आनी फकत म्हणटा, जेजू तुज्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली आनी हांव आतां वय म्हाका सांगलां बाजेर न्हीद म्हणून म्हजे कूड सगळी दुखता. पूण जेन्ना हांव भावार्थ दवरतां की खरेंच जेजून ताच्या गायांनी म्हजी पेकोणी केली, हांव आतां बाजेर बसपाक तयार आसां. आतां हांव बाजेर बसतलो आनी न्हिदतलो. आतां हांव तुमकां विचारतां, उठतलो, दुखा कुडीन दुखा, पांयान दुखा, म्हाका म्हज्या सावजीन म्हाका बरें दिसना, पूण हांव त्या उतराचेर भावार्थ दवरतां आनी उठ्ठाना म्हाका त्रास जाता. पूण हांव म्हज्या मनान म्हणटा, जेजू तुज्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली जाल्यार हांव थंयसर आनी चड वेळ बाजेर दवरचो ना. हांव उठ्ठलो आनी हांव म्हणटलो, जेजू तुज्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली. उठ्ठलो. पयले जेन्ना पांय सकयल घालतलो चलपाक तेन्ना म्हज्या मनान हें येतलें, अरे आजुनूय जावंक ना सारको, पूण मन म्हणटा ना 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 कांय जावंक ना. पूण म्हज्या काळजांतल्यान हांव जेन्ना ती उतरां उलयतां आनी हांव चलतां, हांव उठ्ठां आनी चलतां. आतां जेन्ना हांव चलूंक लागतां हांव फकत देवाचें उतर आयकना, पूण देवाचें उतर कोत्तां. हांव फकत म्हाकाच फटयना फकत म्हणून हांव जेजूच्या गायांनी पेकोणी जाली, जेजूच्या गायांनी पेकोणी जाली, जेजूच्या गायांनी, पूण तिचोच बाजेर न्हिदता, कसलो फायदो जातलो. पूण खरेंच जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी जाली म्हणून हांव तें मानता म्हणून हांव बाजेंतलो उठ्ठां आनी हांव म्हणटा, रिपोर्ट कितें सांग, दोतोराक कितें सांगू, ताजें काम म्हाका रिपोर्ट दिवपाचो. पूण म्हजो रिपोर्ट जो मेळला म्हाका जेजू कडसून की ताच्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाल्या म्हणून हांव आतां बाजेर रावचो ना. कोण म्हाका फोन करून म्हाका विचारीत जाल्यार तूं को आहाय रे, हांव ताका आनी खबर दिवचो ना. अरे कितें सांगू रे बाबा, त्या दोतोरान सांगलां, अशें सांगलां, तशें सांगलां, न्हीद म्हणलां आनी बाजेर मातसो न्हिदतना पाटीर न्हीद म्हूण सांगलां म्हाका, आनी वय आनी उदक पे म्हूण सांगलां, आनी हे पेज आनी पिजान खावपाक सांगलां, आनी बायलेक सांगलां घरांत म्हज्या बाजे कडेन बसपाक म्हूण सांगलां. म्हजो कसलो फायदो जातलो? हांव तुमकां विचारतां, म्हाका कसलो फायदो जातलो? कसलोच फायदो जावचो ना. तिचो बाजेर बसून कितले तेर्स करूं हांव, कितली नोयना करूं, कितले मागणे करूं, सगळ्या प्रेयर ग्रुपांक आपोवन सगळे मागणे केले म्हूण मागणे केलो, हांव थिचरूच उरतलो. पूण जेन्ना हांव म्हणटा म्हज्या काळजांतल्यान म्हजें तोंड उक्तें करून म्हणटा, आर्कां तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली. आतां हांव उठ्ठां आनी हांव पांय सकयल घालतां आनी हांव चलोंक लागतां. वय म्हाका त्रास जाता, पूण जेन्ना हांव फुडें सरतां खरेंच भावार्थ दवरतां, हांव फकत आयकना पूण हांव तें उतर कोत्तां, कित्याक हांव खरेंच पेकोणी म्हाका मेळ्ळ्या म्हणून उतरा वरवीं. आतां ती पेकोणी म्हाका फावो जाता आनी हांव आतां म्हाकाच फटयना, पूण देवान म्हाका जें घडोवन सांगलां त्या उतरा प्रमाणे तेंच म्हाज्या जिवितांत घडोवन येता आनी म्हाका आतां म्हजी मिलाग म्हाका फावो जाता. आयकतात भाव भयणीनो? आयकतात तुमी? कित्याक न्हू भाव भयणीनो, आमी इतले मागणे करता, आमी सजमना कितें, आमी इतले प्लेइंग इन टंग्स करतले हांव, आमी इतले आमी देवाचें उतर आयकतले हांव, आमी ह्या प्रेगोजोरा करे त्या प्रेगोजोराचें आयकतले हांव, हे दिसपट्टेंचे उतरां येता आमी बडा 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 करतले हांव, आनी आमी इतले मागणे केल्या म्हणून आमी सजमता की आमी खरेंच भावार्थी, आमी खरेंच देवाच्या मोगान पडल्या म्हणून. पूण भाव भयणीनो आयकात, पोत्तून आमच्यान पोत्तून वसता जाकोबाची जीत कोण चेंज करता? म्हाका दिसता जो चेंज करता अजुनूय थिचरूच उरला. कोण चेंज करता?
Who's changing this? Who's in charge of this? Florencio. Lorenzo, Baba. Lorenzo. Good morning. Good morning. Good morning, Baba. Good morning. बरे ऐकाय. देवाचे उतर फकत ऐकून तुमका फुटोय नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. भाव म्हणलो देवाचे उतर म्हणटा ताच्या गायनी आमची पेकोणी जाली, ताचे उतर म्हणटा. पूण आमी जेन्ना आमी ताचे उतर म्हणटा जेजू तुज्या गायनी पेकोणी जाली, पळय आमी बाजेर बसता, आमी म्हणटा, आमी त्या ब्रादरान सांगला, त्या सिस्टरान सांगला 200-300 पाटी मोड. कितले पाटी? 300 पाटी. 300 आता एक सायडीक 100 म्हणटच आमी एक पाटीन एक गोट धरताय म्हणे. 100 पाटी म्हणले. आता 100 पाटी जातकच हाय आनी कितले पाटी आनी 200 कॉमेस करता जेजू तुज्या गायनी. आनी तिचोरूच बाजेर आमी तिचोरूच आमी बसला तिचोर बाजेर. मातसो कसलो फायदो जातलो म्हाका? ना. हांव तुमकां विचारता भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. हांवें 300 पाटी म्हणले, 600 म्हणले, 1000 म्हणले, 2000 म्हणले, कसलो फायदो जातलो म्हाका? हांव फकत एक पाटी म्हणटा, जेजू तुज्या गायनी म्हजी पेकोणी जाली. हांव तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता. त्या पुरसाक तुवें मुझे जे कॅन्सर असलो, मुझो COVID-19 असले, मुझे डायबिटीज असली, मुझे आर्थरायटिस असले, सगळे जे असले मुझे कुडीन तुवें घेतले ते पुरसार आनी मुझे पासत तूं मेलोय. आतां हांव उठ्ठा त्या जाग्यांतलो भाजेंतलो आनी हांव चलोंक लागता. म्हणटा जेजू वय म्हाका त्रास हा, पूण तुजें उतर म्हणटा म्हणून हांव त्या उतरा प्रमाणे चलतां. आनी जेन्ना त्या उतरा प्रमाणे चलतां तेन्ना हांव म्हाकाच फटयना, देवाक हांव फटयना, हांव म्हाकाच फटयता. कित्याक म्हाका फटोवन म्हाका कसलोच फायदो जायना. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां फकत देवाचें उतर आयकून फायदो ना. कितले मागणे आतां ह्या दिसांनी एक फॅशन जाला. तुम्ही म्हाका दिसता तुम्ही नकळत, पूण हांव तुमकां सांगता. हांव जेन्ना बारेन आसलो तेन्ना एक फॅशन आसले. फॅशन म्हणजे कसले? आतां समजा आमी कितें आमकां कितें आतां ह्या दिसांनी आतां COVID-19 हा, वय की ना? तर हे प्रेयर ग्रुप आणि थोडे जे इगोर्जे आसा ते म्हणटात आमी 5000 आमच्या बापा म्हणुया, 5000 नोमान मोरये म्हणुया. कितलो? 5000. थोडो लोक म्हणटात अरे बाबा ते 5000 करता जाल्यार आमी मातसो डिस्काउंट करूया, आमी 2000 करूया. आनी कोण म्हणटा 1000 करूया. आतां हांव तुमकां विचारता, ताणे 5000 म्हणला म्हणून, 2000 म्हणला म्हणून, 1000 म्हणला म्हण ते COVID-19 पयस जातले ना. आणि कितली जाणां आमी हांगा आहा त्या क्लासीन जी त्या 5000 आनी त्या बँकेन आमी जॉइन केला आनी ते मागणे केला. कितली जाणां आहात? हांव म्हजो हात वयर करता. ना ब्रदर. तुम्ही करूंक ना? हांवें केला. एक पाटी आमच्या बारेन आसले त्याने सांगलेले की 1000 कर म्हणून. त्यान मागीर त्याने सगळ्यांक सांगले तुजें वर हे टायम, तुझे वर ये टाइम. तर एका वराक गेलो, म्हाका सुमार 200 म्हणूंक जाय आसले. 5 म्हणल्या उपरांत हांव म्हजे घोडी पळोवंक लागलो. आरे बाबा म्हणले आनी 195 म्हणपाचे हा. त्याचे उपरांत जे 195 हांवें केले ते म्हाका दिसता हांवें केन्नाच नोमान मोरी ही करूंक नासली. प्रेइंग इन टंग्स. तुम्ही आयकला प्रेइंग इन टंग्स? तुम्ही प्रेइंग इन टंग्स? येस. प्रेइंग इन टंग्स. आता म्हजी नोमान मोरी जाली प्रेइंग इन टंग्स. आणि कितले पाटी आम्ही तेर्स करताना आम्ही तेर्स करच्या पोटे आम्ही प्रेइंग इन टंग्स करता. कारण आमची न्हीद इतली बरी येता आणि आम्ही ते नोमान मोरी म्हणे आणि त्याच्या उपरांत जेन्ना आमचो तेज काबार जाता आम्ही जागी जाता. आता आम्ही खरेंच ते सगळे आमचे मागणे जातकूच आता खरेंच आमचो सगळो जो हुस्को आसलो, सगळो जो त्रास आसलो, पेज आसलो तो सगळो पयस जाता. वय की ना? वय. वय. व्हेरी गुड. वय. भाव भयणीनो, आयज आमी
ब्रदर पयली आमी ते चेन सिस्टम करताले कित्याक आमकां समजोणी नासली. आतां आमकां समजोणी कळली त्या पासत आमी ते आतां करिना बिकॉज फेथ कम बाय हियरिंग एंड हियरिंग वर्ड ऑफ गॉड. Praise God. Praise God. Thank you, Sister Maria. Praise God. Praise God. जेन्ना आमकां उतराची सोजमणी मेळटा पळय, सोजमणी इज इम्पॉर्टंट. जेन्ना उतराची सोजमणी मेळटा आनी तें उतर आमी कोत्ता, फकत उलयना, आमच्यान उलोवंक जाता. जेजू तुज्या गळ्यांनी म्हजी पेकोणी जाली, हांव तितूनच आहा. हांव बस्तोडे आहा, बास्तोडा. हांव तितून बसता म्हज्या कदेरीचेर. जेजू तुज्या गळ्यांनी पेकोणी जाली, जेजू तुज्या गळ्यांनी पेकोणी. लोक गेलो, बोमाई गेलो, फ्लायटीर गेलो, पोत्तून येयलो, हांव तितूनच कदेली. तुज्या गळ्यांनी पेकोणी जाली. तो तितून आपले काम करून गेलो, सगळे जाले ताचे, ताणें सगळे आपले काम केले, बोमाई बेल्ट्रा पोत्तून येयलो, हांव सुद्दां हांव कदेलीचेर. जेजू तुज्या गळ्यांनी पेकोणी जाली, जेजू तुज्या गळ्यांनी पेकोणी. अरे उठ रे बाबा, उठ आनी मस्त चलोंक लाग, पेकोणी तुका फाव जातली. आमी फकत उतरां उलयता, पूण आमी कांयच कोन्यान दाखयना. हांव तुमकां आनीक उदाहरण दिता. देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा की जेन्ना आमकां कसली गरज आहा, कसली गरज आहा, आमकां गरजो ना? आमकां सगळ्यांकूच गरजो आहा, सगळ्यांकूच गरजो आहा. केन्ना आमकां गरजो आहा जाल्यार, कसली गरज आहा जाल्यार आमी कितें करता? सायबा, म्हज्या शेजाऱ्याक आतां शेजाऱ्याचो पुतू एक आसा, मातशें कितें तरी कर, ताच्या मनान कितें घाल, ते मातशें कितें पयशे आले, 4 पयशे म्हाकाय दिवपाक, हांव अशें मागणें करता, होय की ना? तुमी करना, तुमकां बिश्टेस कित्याक सांगता? तुमकां सांगिना हांव तें. आमी असली मागणी करना. आमी असली मागणी करता. आमी कितें करता? आतां तुमी सगळीं देवाच्या उतरान रिकून आसात, कितें करतले आतां आमकां जेन्ना गरजो आसात तेन्ना? ते स्क्रिप्चर आमी वापरतले. आमी कसले मागणी करतले? म्हाका सांगात. म्हाका गरज आहा, म्हाका पयशांची गरज आहा. आतां म्हाका हांव देवाच्या उतरान कितें करतले हांव? कोण म्हाका सांगूंक शकता? Philippians 4:19. What is it? Philippians 4:19. पळय, म्हजी सिस्टर फातिमा फिलिपियन्स 4:19 म्हूण घेवन शुअर. सांग सिस्टर फातिमा, म्हाका सांग करेक्ट स्क्रिप्चर. सांग. What is the scripture say? Brother, now, since I am in this CILM, I know now this scripture. I know. So tell me. Philippians 4:19. सांग, कितें उरता देवाचें उतर? Philippians 4:19. सांग. शिकोया. My God shall supply. My God supplies all my needs according to riches in glory by Christ Jesus. Okay. Florenzo, मातशें घाल बाबा. Philippians 4:19. आमची सिस्टर फातिमा आतां देवाचें उतर शिकल्या, आतां जाण ती खंय ती आमकां फॉर्म्युला दिता आयज. आतां पळोवया फॉर्म्युला चलतलो तो. Philippians 4:19. सिस्टर फातिमा, प्लीज तूं आतां आमकां सांगताय. आतां मातशी वाच. There it is. Also देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुभाग दौलतींतले काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. म्हजो देव ऐकात. म्हजो देव, तुजो देव, आमचो देव, म्हजो देव. My God. मातशी व्हडल्यान म्हणात. म्हजो देव. My God. म्हजो देव म्हणजे कितें? My God म्हणजे कितें? My God म्हणजे कितें? My phone. He is my creator. My God. My wife. My husband. My loving father. My sleep. My mother-in-law. Sister Fatima, माशिराव. म्हजो देव जेन्ना म्हणटा म्हजो म्हणजे कितें? In me. Mine.
Mine. Very good. Mine. Mine. जेन्ना तुझो Yeah. ओके जेन्ना तुझो देव तो जाता केन्ना तुझो देव जाता तो आमी फुडें वचपाची गरज ना हांव फकत हांव तुका विचारता म्हजो देव जेन्ना तो म्हजो देव तेन्ना म्हजो देव म्हणजे कितें When I see ताचो मोग हांव अनुभवता him with all my heart, Pastor brother. ताका बरें ओळखून बरें घेता हांव. बरें बरें मातसो म्हजो देव मातसो आमी ताका ब्रेक दिवया 1 मिनिट म्हजो गो आता आमी आमचे काजार आयजूच जाला म्हजो गो म्हजी बायल आमचे लग्न आयजूच जाला म्हूण जस्ट एज एन एक्झाम्पल वी आर स्टील ऑन हनीमून आयजूच आमचे काजार जाला म्हजो गो ही म्हजी बायल म्हजो गो आता म्हजो गो जाल्यार को म्हजो गो जाता तो Kazar, Sacramental. Sacramental, yes. पूण जेन्ना हांव म्हणटा अरे बाबा हो कोण न्हू तुजो बॉयफ्रेंड तो ना म्हजो गो ओ म्हजो गो म्हणजे कितें When I love him, know him. When I love him, which means if my go says to me, my darling, please don't wear this salwar kameez, wear a sari today. Baba, I've never worn sari before, but darling, I want you to wear sari for me. Okay, my darling, you want me to wear sari? I will wear first time. I will call Sitabai from the neighborhood and she will help me to wear and dress up sari because you're my husband. So I will dress up sari for you today. Do we do that? No, Muzago? Are you understanding? Yes. Why am I doing that? Because he's my muzogo. He's my husband. Because I love him. That's exactly what my sister Jolina said. When I say he's my husband, my son, my daughter, my mama, my phone, my sleep, my car, mine. Because I love it. Is that right? Money. Yeah. Yes, My brother. money also. That is not what I'm saying. You're saying. My money. Okay. Now let's come to Muzadio. Let's come to Muzadio. Okay? Yeah. Now let's read that. Now let's read that line. 19. Muzadio. What is the meaning of Muzadio? No, Sister My Fatima. love, my Before loving- you go further, what is the meaning of Muzadio? My loving father, right? If he's your loving father, munche kite? He is my creator. Only my source. My Only Jenna source. to muzo Dio zata. I can't. He's my Jenna everything. to muzo Dio zata. Munche kite? Haw खरेंच ताजो मोग कोत्ता. ताका ओळखून घेता. ओके जेन्ना जेजूचो मोग सोलांनी करता ताजो ओळखून अर्थ घेता. कितें ओके जेन्ना जेजूचो मोग करता ताजो अर्थ कितें देवाचो मोग करता म्हणजे कितें When I believe in ताचे God, उतर सांबाळटा ताचे उतर सांबाळटा येस जुआचो 14 विस्वोर 21 आणि If you love me, करेक्ट जुआचो if you 14 love me, then विस्वोर you will obey my word. येस जुआचो 14 विस्वोर वोड 21 आणि 23 वोड वाचूया let's go slow let's take this example let's only go to Muzadio 1 minute see we are trying to learn the doer of the word I was trying to take the full 25 I think we'll get stuck to one verse today okay only one verse verse number 22 correct brother okay Jesu taka oh it's for Soda 21 word number 21 23 okay 23 21 23 no problem Jesun taka what is it mojo adnya घेतात आणि पाळतात तीच मोजो मोग कोत्तात कितें म्हणटा म्हज्यो आज्ञा घेतात आणि पाळतात तीच म्हजो मोग कोत्तात होय की ना म्हज्यो आज्ञा पाळतात घेतात आणि पाळतात तीच म्हजो मोग कोत्तात व्हेरी क्लियर म्हणजे जेन्ना हांव म्हणटा जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता म्हजे कडेन एक खुरीस आहा म्हजे कडेन एक मुर्ती आहा
मुझे कोडे पिक्चर ऑफ डिवाइन मर्सी हा, मुझे कोडे एक बायबल हा जो अल्ताराचेर दवरला, देखून हांव जेजूचो मोग करिना. केन्ना हांव जेजूचो मोग करता? केन्ना जेजू म्हणटा तूं खरेंच म्हजो मोग करताय? जेन्ना हांव ताच्यो आज्ञा घेता, ताचे उतराशी आज्ञा घेता आनी पाळटा, तीच म्हजो मोग करतात. तीच लोक जेजूक म्हणटात म्हजो देव. आयकतात म्हजे भाव भयणी तुमी? आयकात बरे भशेन. जेन्ना हांव म्हणटा म्हजो देव म्हणजे म्हजो मोगाल देव, खरेंच तो म्हजो देव म्हणून हांव ताजें उतर पाळटा. ताजें उतर फकत आयकना पण ताजें उतर पाळटा. कित्याक जेजू म्हणटा तुम्ही बिश्टी उतरांनी म्हणू नका की म्हजो मोग करता म्हणून हांव तुमचो देव म्हणून. हांव तुमचो देव न्हय, हांव तुमचो देव फकत जेन्ना तुम्ही म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात. तुम्ही म्हज्यो आज्ञा घेतात फकत घेनात जाल्यार आनी पाळिना जाल्यार तुम्ही म्हाका म्हजो देव म्हणनाकात. कित्याक तुम्ही म्हजो मोग करिना, तुम्ही फकत धरून करतात, तुम्ही फकत पाळणे करतात. सेंटा क्लॉजा भाशेन जी भुरगे नातालांच्या टायमार क्रिसमस फादरा कडेन येतात आनी तो क्रिसमस फादर हालयता बालयता हे उडयता आनी तेच भाशेन आमी तीच जाता भुरगीं भाशेन. जेन्ना आमी देवा कडेन क्रिसमस फादर भाशेन येता तेन्ना ती आमी खरेंच आमी जेजूक आमचो देव म्हूण मानिना. केन्ना आमी मानता? जेन्ना आमी ताज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात. होय की ना? होय की ना? Okay, let's go to 23. Verse number 23. 23. Lorenzo, 23. बरे. जेजू ताका प्रतिपाल केलो. म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो. आमी तांचे थंय येतल्या आनी तांचे सोवे ठिकाण करतल्या. वाव वाव. म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांच्या थंय येतल्या आनी तांचे सोवे ठिकाण करतल्या. आयकात भाव भयणीनो, कितलो व्हडलो हो प्रॉमिस आमकां देवाचो. जेन्ना तो खरेंच आमचो देव जाता, खरेंच म्हजो देव जाता, हांव कितें करता? ताजें उतर हांव करता. म्हजो मोग करता ती म्हजें उतर सांबाळटात. जेन्ना आमी उतर सांबाळटात तेन्नाच आमी खरेंच जेजूचो मोग करता. खरेंच तेन्ना जेजू आमचो आमचो देव जाता. कित्याक जेन्ना आमी ताजें उतर सांबाळटा तो म्हणटा म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी ताच्या थंय येतल्या आनी ताचे सोवे ठिकाण करतले. म्हणजे स्वर्गीचो बाप जेजू आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेतलो. केन्ना? जेन्ना आमी ताचो खरेंच मोग करता. होली ट्रिनिटी कम्स एंड लिव्स इनसाइड ऑफ अस. जेन्ना आमी ताजें उतर सांबाळटा. होय की ना? तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता म्हजो देव. आतां परतून वसया आमी. लेट्स गो टू फिलिपियन्स 4:19. माय सिस्टर फातिमा's favorite scripture. Let us go. Philippians 4:19. Praise God. We are learning. Let's go and learn. Yeah, brother. Okay. Now sister Fatima, तू आता वाच आता. म्हजो देव. आता म्हजो देव म्हणजे कितें? हांव ताजें उतर आज्ञा पाळटा. Very good. आता फुडें वाच. म्हजो देव जेजू ख्रिस्ता वरवीं आपले सुबा दौलतींतले काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. केन्ना पावतलो? गरजांनी केन्ना तो आमच्या गरजांनी आमकां पावतलो? जेन्ना आमी ताका उलो मारतले तें उतर घेवन. Wrong. Give and it shall be given unto you. म्हजो देव तुमचे परतून आमची चोत्राय म्हजो देव तो केन्ना जाता? जेन्ना आमी त्याचे उतर आयकता. हांव ताच्या आज्ञा प्रमाणे चलता. होय की ना? ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. होय की ना? भाव भयणीनो, फिलिपकारांक 4th 20
19वी वोड जी आता आमी वाचता ते म्हणटा आमकां ते डायरेक्शन दिता म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपली सुभाम देवलो तितले काढून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो तो पावतलो वय तो पावला ऑलरेडी पावला पण त्या उतराचेर म्हजो देव ताजेर नियाल करात जेन्ना म्हजो देव जाता केन्ना ताजें उतर पाळटा आतां म्हज्या सिस्टर सोनियान ते म्हाका दिसता सिस्टर सोनियान म्हणलां सिस्टर सोनिया आतां ताजें उतर आमी खरेंच आमी पाळटा जाल्यार आमी कितें करूंक जाय Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Very good. आता म्हाका सांग किचोर बरयला ते किचोर बरयला ते Luke 6:38. Okay, Florenzo, let's go to Luke 6 now. Let's go to Luke 6. कित्याक आमी सोजमता फिलिपियन्स 4:19 मागले म्हणून सरकार थांब पडटले आमचे आता तिका वयर आहा न्हू ते वयर आसा न्हू ती तेका दिताली न्हू फिलिप I mean for Paul they were giving, so that's why he says no, because you have given to me, my God will supply it. अरे my sister Sonia, तू आता या टॉपिकाचेर शिकवण दी आमकां तू you are really well versed in this topic. Excellent. Take over sister Sonia, you take over now. Come on, let me explain. Okay, Sonia, yes, come on, explain. Come on. Very good. Come on. Luke I think in Luke 6:38. Luke 6:38. Yeah, go ahead. Come on. मातशें वयर काड न्हू बाबा वयर काड आमी फकत देवाचें उतर आयकना आमी देवाचें उतर पाळटा देवाचें उतर कोत्ता आतां आमी शिकता कशें करपाचें तें फकत मागणी करपाची गरज ना आमी शिकून सुजमनी घेवया पयलीं तेन्नाच आमकां फायदो मेळटलो जेन्ना आमी फकत बाजेर बसचे ना पूण आमी उठ्ठले तेच भाशेन आमकां कसली गरज आहा Luke 6:38 ना रे बाबा Luke 6:38 ओके Luke 6:38 या देर ना दियात आनी तुमकांय देव दितलो बरें चिकार माप म्यूट जालो दमून चेपून हलोवन आनी ओतोसोर सुयेन बोरलोले देव तुमच्या उठणीत घालतलो कित्याक जे मापान तुम्ही दुसऱ्यांक दितात तेच मापान देव तुमकां दितलो आता देव सांगता की आम्ही दिवपाक जाय आय थिंक इन मलाकी 3:10 ही टेल्स तो सांगता की आमचे 1/10 टायट करपाक जाय म्हण आणि आमचे कितें थोडेशे पासून काढून आम्ही दिवपाक जाय तेन्नाच की when you sow you will reap. आता तू सीड घालना जाल्यार तुका ते what do you call हावस कसो येतलो शेतकामती जेन्ना आता पावसाचे दीस आहात आमच्या गोंयांत पावसाचे दीस आहात आता शेतकामतीक जेन्ना पीक जाय जाल्यार तो फकत मागणे करतलो ना बींग घालतलो म्हणटलो फिलिपकारांक 19वी वोड my God will supply all my needs. Sister Fatima? सगळे पावयतलो आता तो फकत मागणे करता तो काय करिना तो बींग घालिना तो फकत बसता आपल्या बाजेर आणि बायलेक म्हणटा ये डार्लिंग ये आमी तेच करूया जेजू आमचे सगळे पावयतलो आनी तुवें म्हाका पावयले म्हणून आमी तुका अर्गांनी म्हाका दिता आनी ताचे उपरांत तो मागणे करता आनी आपले पांय वयर घालता आनी टीव्ही पळयता बरी मॅच पळयता ह्या दिसांनी फुटबॉल चलता आता बोर आता ताणे मागणे केले आता ताका पीक मेळटले ना तातून वावर करू ना ताका पीक केन्ना मेळटले जेन्ना तो रोयतलो तेन्नाच मेळटलो ताका घरांतलो उठोवंक जाय मागणे करूंक जाय वय शेतान वचोंक जाय तिचो ताका जोत घालूंक जाय तिचो बियां घालूंक जाय ताका बरें सारें घालूंक जाय पावसाचें उदक पडोंक जाय आनी 4-5 म्हयन्यांनी ताका तें बरें पीक मेळटलें वय की ना फकत मागणे केले जाल्यार ताका कसलोच फायदो ना पूण आमी कितें करता जेन्ना आमकां पिकोवणी जाय
जेजू तुझ्या गायनी म्हाका पेकोवणी आमी तितूनच बसून आहा आमकां कोणाची कसली गरज आहा जेजू तुझ्या गायनी तूं मुजत दिवं म्हाका सगळे पावयतलो हांव म्हणटा पावले 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 म्हणून हांव उल्हास तिचोरूच आहा पूण कांय करिना आनी देवाचें उतर म्हणटा दियात आनी तुमकांय देव दितलो जेन्ना म्हाका गरज आहा म्हाका गरज हांवें तुमकां लास्ट कालच्या बुधवारा सांगलेले जेन्ना आमकां गरज आहा आमी वचोन कोणाक दिवंक जाय जो लोक आमकां पोत्तून दिवचो ना पूण जेन्ना आमी तांकां दिता तांकां आमी त्या बरोबर जेजूय दिता कित्याक ती आमचे कडेन पळोवपाची गरज ना आमी तांचो देव न्हय आमी फकत तें बी घालता पूण त्या बियां बरोबर आमी तांकां देवाचें उतरूय दिता आनी देखून देवाच्या उतराचे मागणे करून त्या भावार्थाचे मागणे करून अकॉर्डिंग टू लूक 6:38 केल्या उपरांत आता आमी ते बी त्या मनशाच्या वा त्या ऑर्गनायझरच्या वा त्या एशा प्रेमांनी कितें हांव नको खिचोरूय तें आमी घालान तें बी जेन्ना आमी तें बी घालता तेन्ना तें बी तें जाता ओत्मीक बी आमी दिसता तें आमी पयशे घाले आमचो टायम दिला आमी कितें आमचें गायन केलां कितें ना कितें आमी दिलां थंयसर पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी तें मोगान दिलां आमची म्हजी भयण सोनिया म्हणटाली की मालाकी 3:10 आहले पोन्न्या कोराराचे ते आमकां 10% दिवचे पडटाले पूण आमी आतां पोन्न्या कोराराची भुरगीं न्हय पोन्न्या कोराराची भुरगीं कितें करतालीं 10% दितालीं 10% पूण आमी नव्या कोराराची भुरगीं आमचे टक्के कितले Yeah, maximum. Maximum. What is the tokke? What is the tokke in the New Covenant? जितलो तुका हावस जाय तितले तू you sow it. The more you want, more you sow it. The condition of your heart will decide your tokke. Wow. The condition of your heart will decide your percentage. Depending on what you give, it decides the condition of your heart. So in the New Covenant, Noya Koraran, आमी 10% दिना कित्याक खूब लोक शिकयतात अरे बाबा तुझे मातशे 10% काड आनी त्या म्हज्या मिनिस्ट्रीन घाल आका दी प्रेगादोरोक दी पाद्रीक दी आनी आमी सहजमतां की आमी व्हडलें केलें म्हणून 10% दिले म्हणून हांव तुमकां खरेंच सांगता 10% दिल्यात जाल्यार तुमी फकत कायदो केलो तुमी 10% दिले जाल्यार फकत कायदो केलो पूण आमी कायद्याच्या वेळार ना आमी आतां कुरपेच्या टायमार पवित्र आत्म्याच्या टायमार देखून जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा आमी कायद्या प्रमाणे चलना 10% आमी दिता 1% to even 100% depending on the condition of our heart. आमच्या काळजान कितें मोग आसा तो आमी दिता कित्याक जे आमी दिता आमी ते मेजून दिना आमी मोग दिता पयशे दिता पूण मोग दिता आमी आमचो टायम दिता मोग दिता आमी आमचो टॅलंट दिता मोग दिता आमी आमचे गायन करता मोग दिता आमी रिकॅप करता मोग दिता आमची गोवायकी दिता मोग दिता कित्याक आमकां मोग आसा देवाचो आनी हो जो जेन्ना आमी मोगा प्रमाणे चलता पवित्र आत्म्या उद्देशी चलता आनी हो मोग दिता तेन्ना हो मोग जो आमी थोडे बी मोगाचे मी घालता ते मोगाचे बी जाता एकदम व्हडले पीक जाता कित्याक मोगाचे पीक बी घालीत जाल्यार आमी इल्ले जावं व्हडले जावं द क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टंट फकत मोगाचे आसूंक जाय ते मोगाचे बी सदांच आमकां आमच्या जिवितांत एक व्हडले पीक दिता आनी आमकां सगळे देवाचे आमकां फावो जाता आयकतात भाव भयणी तुमी Did you understand? It is not. Yes. Sorry, Sister Sonia. No. It's no. I am the scripture as no. I am a cheerful giver, so I reap cheerfully. Yes, I give cheerfully. Therefore, I reap cheerfully. God loves a cheerful giver. Don't give to somebody. अरे वो मुझ्या मनान आयला वो म्हाका आतां विचारता इतले पयशे दी आनी हांव म्हणटा अरे पत्तून आनी बसपाची 4 पयशे घालया ओगो बस तूं आनी म्हाका तुजी आनी खबर नाका बस सांगसलो असले कसलोच फायदो जावचो ना आमकां कित्याक आमी कितें करता कोण आमकां त्रास करता जाल्यार पत्तून फोन करता अरे बाबा इल्ले दी रे ना आतां ना इल्ले दी रे 3-4 महिने 5 महिने त्याच्या उपरांत एक दीस आमकां असली वाज येता बरें काड घे आनी घे नाका कसलो फायदो जालो कसलोच फायदो ना आमकां सदांच
चिंतोंक जाय की जे आमी कोणाच्या हातान घालता फकत न्हय ह्या कोरोनान देवाची भुरगीं म्हणून आमी फकत मोग दिता. We give only love. We sow only love. It is not about your money. It's not about your time. It's not about your ministry. It's not about your service. It's not about anything. It's only one word. L-O-V-E. फकत मोग. जो मोग आमी आपणायला, जो मोग आमकां देवान आमच्या भितर घाला पवित्र आत्म्या उदेशी, हो मोग आमी दिता. हो मोग कसो दिता? आमच्या पयशांनी, आमचे जे रिसोर्स आसा, आमचे जेवण आसा, आमचो टाइम आसा, आमचे जे सर्विस आसा, जेन्ना आमी मोगान कोत्ता देव आमचे काळीज पळयता. आनी जेन्ना देव आमचे काळीज पळयता ते मोगाचे म्हणून खरेंच आमी मोगान कोत्ता. आमकां कोणाचीच कसली आस ना, कसलेच आमकां कोणाची गरज ना, पूण आमी ते मोगान आमी कोत्ता. देव तो पळयता आमचे काळीज आनी आमकां सगळे आमच्यो गरजो आमकां तो पावयता. आयकतात भाव भयणीनो? Praise God. Praise God, praise God. आणि आमी सजमोंक जाय. आयज आमी जाकोबाची पयलो विस्पर 22वी वर्ड शिकला की फकत देवाचे उतर आयकोपाची गरज ना. जेन्ना आमी आयकता आनी कोन्ना आमी आमकांच फटयता. पूण जेन्ना ते देवाच्या उतरा प्रमाणे जे देवाचे उतर म्हणटा, देवाची आज्ञा आमी पाळटा, तेन्ना हो पवित्र आत्मो, सर्गीचो बाप आनी जेजू आमचे भितर जियेता. जेन्ना द किंग ऑफ हेवन एंड अर्थ देव आमचे भितर जियेता, आता आमकां कसल्यो गरजो आसतल्यो? हांव तुमकां विचारता, जेन्ना देव आमचे भितर आमकां कसल्यो गरजो आसा? कसल्योच ना. कित्याक देव आमच्यो सगळ्यो गरजो पावयता, कित्याक तो आमचे भितर आसा. आमी देवा वळखता, ताचे उतरा प्रमाणे चलता, ताची आज्ञा करता. आता आमकां आमच्यो सगळ्यो गरजो देव आमकां शक्ती पावयता, आमकां सगळ्यो गरजो आमच्यो पावयता. आमकां कसलीच गरज ना, कित्याक देव आमचे भितर आहा. जेन्ना देव आमचे भितर आहा, आमी ताचे उतरा प्रमाणे चलता, आमी सगळे आमकां देवाचे फावो जाता. आमी आमकांच फटयना, पूण आमकां देवाचे सगळे आमकां फावो जाता. होय की ना? वार्गां तुका जेजू, वखाणी तुका जेजू. फकत पयली वर्ड शिकली आयज आमी दुसरे फाटी येतो दुसरी, तिसरी आणि चौथी, 25वी वर्ड शिकोया. आयज आमची शिकोण आयज आमी क्लोज करूया. बापा, आमी आर्गां आनी वखाणी दिता. तुवें आमकां ह्या उतराची सजमणी दिल्या म्हणून. मोगळा बापा, आमी जेन्ना म्हणटा की आमी खरेंच तुजो मोग करता, आमी खरेंच म्हणटा की आमी तुका आमचो देव म्हूण मानून येता. आमी जेन्ना तुजें उतर पाळटा, कित्याक जेन्ना फकत आमी देवाचें उतर आयकता, पूण तें देवाचें उतर कोण ना आमच्या दिसपट्ट्या जिविनांत, तें पाळिना, आमी आमकांच फटयतात. आमी देवाक फटयना, आमी दुसऱ्यांक फटयना, आमच्या गोरकाराक, आमच्या फामिलीक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या भाव भयणांक आमी फटयना, पूण आमी आमकांच फटयता. जेन्ना आमी फकत देवाचें उतर आयकता, पूण देवाचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिविनांत करिना तेन्ना. पूण आयज बापा, आमकां तुवें ह्या उतराची सजमणी दिली की फकत उतर आयकोपाची गरज ना आमकां, पूण जाय गरज आमकां हें उतर आमकां करपाक, हें पाळपाक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा तेन्ना खरेंच आमकां सगळें तुज्या राजांतलें, सगळींच्या राजांतलें आमकां फावो जाता. आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक पावता. आयज ह्या उतराची सजमणी दिल्यार म्हणून बापा तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता बापा, जेजूच्या नांवान. आमेन, आमेन आणि आमेन, आमेन. हो सर्गींच्या बापा, मोगाळा जेजू, मोगाच्या पवित्र आत्म्या, आमी तुका आर्गां दिता, तुका दिन वाजता, तुजी वाखाणी कोत्ता. आयची हे शिकोवणे पासत खरेंच दुनिया तुझे आजीरपण ह्या जाग्यार आसलें. पवित्र आत्म्या, आमच्या बाबा विन्संटीच्या तोंडांतल्यान तूं उलयलोय. कांय बरी शिकवण आमकां आयच्या दिसा मेवली. हे पासत तुका दिनवास. हे उतर आमी दिसपटी हे उतराचो आमी खोल आनी खोल आमी मोग करूंक, हे उतर आमी दिसपटी आमी शिकूंक आनी आमचें जिवीत ह्या उतराचेर आमी बांदून हाडूंक. हे उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक. तुजें उतर म्हणटा जॉन 8:32, तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी
खरे मोजे शीस जातेल्यात तरी ह्या उतर आमी आमचे काळजांत आमी रिगून दवरुया आनी आमी खऱ्यांनीच जेजूचे आमी शीस जातेले हांव हे आमी मागणे कोत्ता तेच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन Amen. 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 Thank you, Boini Ephraim. प्रेज गॉड Praise God. Argan Jesu. देवा कारगा Okay.